अजून पर्यंत 59 करोड एका स्पेंड केल्या म्हटलं इतले पैसे स्पेंड करून बसून आता तुम्ही पळयता आसतलो तो गिफ्ट कितें आसा तो हो गोंयचे जनतेक गिफ्ट आसा. आयज हांगा कितलेशे जाण तियात्रीस्ट जावं आमचे नाटककार आसा जावं कितलेच कलाकार आसा हांकां ही कला अकादमी ओपन जावपाक जाय आसली, मात अजून पर्यंत ती ओपन जाल्ली ना. आनी हे सब स्टँडर्ड वर्क म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतले फाटल्यान कितें सब स्टँडर्ड जाल्लो आसतो. आनी टेंडरींग आतां स्टेटमेंट येयल्लो आसा की हे जे आसा ते PWDक लागता. मागीर परत आनी एक स्टेटमेंट केलो की हे असं काम आसा ते घेवंक नासले कला अकादमीचे हितून घेवंक नासले. हांव म्हणटा स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्क म्हणटा ते घेवंक नासले म्हणटा, नाजाल्यार हो जो आख्खो कला अकादमी बांदपाक इतले पयशे कित्याक मोडले. जो फक्त जे आमचे रिनोव्हेशनाचेच काम आसा फक्त रिनोव्हेशनाच्या कामाक इतले पयशे मोडल्या. म्हटल्यार केदो व्हडलो करप्शन चालू आसा. म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतलो ह्या कमिशन सरकार जाल्लो आसा, कमिशनाक घेवनूच ही कामां चालू जाल्या. म्हटल्यार 59 करोड बसून स्पेंड करून हांगा कांय जो स्ट्रक्चर सारको आसपाक जाय तो जावंक ना. आनी दोन्ही मिनिस्टर जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी PWD मिनिस्टर आसा, दोन्ही मिनिस्टर तोंडान दाट ते एवरी टायम व्हडले व्हडले उलयता, शाणपणां व्हडली व्हडली सांगता आनी लोकांक दिशाभूल करपाक सोदता. तुम्ही पळयता आसतले आयज कला अकादमी पडल्या तशेंच रस्ते सारके ना, तशेंच तुम्ही पळयता आसतले बाकीचे जे स्ट्रक्चर्स आसा ते अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. आनी हे कंप्लिटली जो सरकार आसा तो फेलियर जाल्लो आसा. आनी आतां तुम्ही पळयता हांगा आख्खे जी कला अकादमी आतां आमी भितर सरला तेन्ना पळयल्या अजून पर्यंत खुबशीं कामां इनकम्प्लीट उरलेली आसा आनी ती म्हाका दिसना इतले बेगीन कंप्लीट जातली. एवरी टायम ते डेटी दिता. हांगा PCA येयलो आनी रिपोर्ट केलो, सीएमान स्टेटमेंट केलो की PCA येवन रिपोर्ट करतलो. हो रिपोर्ट एवरी टायम तुम्ही रिपोर्ट करता. त्या दिसा आमच्या 7 रिटर्निंग हॉल पडली तेन्नाय रिपोर्ट अजून पर्यंत रिपोर्ट काय मेळ्ळो ना. आमी लेटर ऑलरेडी केल्ले आसा. सो असे जे रिपोर्ट आसा हे फक्त टायम गेन करपाचे. आनी हांव मागता की जो मिनिस्टर आसा ते मिनिस्टरान जो PWD मिनिस्टर जावं आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा दोगांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी आपणाचे रेजिग्नेशन आउट करपाक जाय. जो सरकार आसा तो सारको चलोवपाक जाय. आमची जी तिजोरी आसा ती चावी ओपन करता कोणाकूय दिता आनी त्याची ट्रॅकिंग दवरिना तुम्ही. फक्त कितें आसा जेन्ना पडले तेन्ना येतले आनी सांगतले आमी हेजेर इन्क्वायरी करतले, मागीर फुडें कांय इन्क्वायरी घेयना. हेका लागून आमी स्ट्रीक आमच्या सायडीच्यान आमी एक मेमोरेंडम दितले की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कोण कोण ह्या हितून ह्या जो स्कॅमान कोण कोण इन्वॉल्व आसा तेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. फाटी एक कमिटी बसयल्ली सगळे हेजेर हे करपाक, सो ते कमिटीचे कांयच मागीर फुडें रिपोर्टूय आयलो ना. तेच सांगता तुमकां की एवरी टायम ते फक्त सांगता असल्यो कमिटी बसल्यो तसल्यो कमिटी बसल्यो, तेजी रिपोर्टिंग कांय ना, सिस्टम कांय ना. ते आतां सद्याक PCA येयला म्हणटालो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता. PCAन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी PCAन सांगपाक जाय की बाबा कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. जबाबदारी दिवपाक जाय. एकामेकाचेर घालता आनी मागीर कांयच कोणूच जबाबदारी दिना. हे सगळे एकूच मायेचे मणी जाल्ले आसा.